सरकारान फाटल्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्ल्या फकत 34% घोषणा पुराय केल्यात अशें म्हणीत विजय सरदेसायन सरकाराचेर टिका केली. हो अहवाल पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे आनी सरकाराचे अपेस दिसून येता अशें विजय म्हणटा. एक्शन टेकन रिपोर्ट मेड इन द बजेट स्पीच 22-23. पयलें म्हणल्यार आज बजेट सीएम प्रेजेंट करता. सीएम प्रेजेंट करचे पयलीं हो एक्शन टेकन रिपोर्ट ताज्याच प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान रिलीज केला. पयलें म्हणल्यार हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां कोणाक डिपार्टमेंटाक फॉर ऑनेस्टी. आनी सारकें खरें तें बरयलां कळ्ळें तुका. तांणी म्हणलां की फक्त 34% अनाउन्समेंट्स एक गेले बजेटान केल्ले तेच कंप्लीट केले. 34% पास जाता काय फेल जाता? फेल पास कसो जाता? फेल जाता. तूं बीजेपीक हे खेपे सरकार घडोवपाक 33.31% वोट पडले. सो ते 33-34% दितलेच पूण पास कशेंच जायना ते. हाजो अर्थ कितें 66% ऑफ द अनाउन्समेंट्स हॅव नॉट बीन कंप्लीटेड. हो पयलो. आतां 18 डिपार्टमेंट आसात तातूंत एक सिंगल अनाउन्समेंट हॅज नॉट बीन कंप्लीटेड. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ट्रायबल वेलफेअर, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, फायनान्स, अर्बन डेव्हलपमेंट, आर्किओलॉजी. एक सिंगल अनाउन्समेंट अचीव करूंक ना. सो दीस रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, is an admission on the failure of the Chief Minister.